तुझी पडलोल्या भुरग्यांक तुजो बूक एकठांय करून बोरवा समोसो ज्योती भाशी सोडून दी गीत मोचे तुका पावोन जिणेचो अंतपाळाशिल्ली सोडतो तुजेरूच हांव विस्वास दवरतां. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ बावा भयणीनो, 9 दिसाची बरी तयारी करून आयज सांव फ्रांसीस सावियराच्या दोबाजीक पोरबेच्या मिसान वांटो घेवंक आमी हांगा खुशालकायेन आनी उमेदीन एकठांव जाल्या. बोरवोसो आमकां फटयना. हो ह्या गवळीक वर्साचो विशय आमी आयच्या फेस्ताचो विशय म्हूण घेतला. बोरवासो आमचें जिवीत सदांच अर्था बरीत, खुशाल बरीत आनी फळां बरीत कोत्ता. सांव फ्रांसीस सावियरान आपल्या जिवितांतल्यान आनी मिसांव वावरांतल्यान जेजूची ओळख आनी मोग हेरांक दिलो आनी ताच्या जिवितान बोरवासो वाडयलो. जी कोण जेजूचेर विस्वास दवरतात आनी ताची शिकवण पाळटात ती सदांच बोरवाशान भरलेलीं मनशां जातात. बोरवाशान जियेतलीं मनशां जिविताच्या आडकोळी आनी अडचण्या मोदें निराशी जायनान, पूण देवाच्या आदारान धीर घेवन फुडें वेतात. देवाचे कृपेन आनी सांव फ्रांसीस सावियराचे मजतीन आमी बोरवाशान जियोंक, बोरवाशाचीं यात्रेकारां जावंक, निराशे जियेतोल्यांच्या जिवितान बोरवाशाचें किर्ण जागोवंक देवाची कृपा, धीर आनी बळ ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. बोरवासो आमकां फटयना आनी ताचेर आतांच आमी नियाळ एक ल्हानशी सुरवातीची उतरां आयकल्यान ही आमची करून ह्या मिसांत आमी वांटो घेता आसतना आमचें पातोक आमी वळखून घेवया. दुखांत आसतना आमी बोरवासो आमचो करूंक चुकल्या आनी बोरवाशाचें जिवीत आमी जियोंक चुकल्या हें आमचें उणेपण वळखून घेवन दूख धरून बोगसोणें मागुया. प्राचीत केलेल्या मनान सगलीं म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबोड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच सांकवार मरीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्वरा देवा लागीं विनोती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. Ani
संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका निर्वासता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणटा सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सौम्या देवा देवाची शिणी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकलूत कोर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची मागणी ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बाप्पाची मोहिमेत जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर प्रार्थुया बापा उदेन तिच्या लोकांक जेजूची वळख दिवंक भागिवंत फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देसा देसाच्या लोकांक तुजे पवित्र सोबेन भितर घेतले त्याच आमच्या मोगाळ सोडवणदाराची वळख आमच्याय काळाच्या मनशांक दिवचे ताणेन आमची काळजां लासो आनी ताचेर बाबा दवरतल्या पवित्र सोबेच्या भुरग्यांची संख्या वाडता ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगूं आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासभोट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन जेरेमियस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप जेरेमियस हिल्केचो पूत याज्ञिकी गोराण्यांतलो आनोद शारांत बेंजामिनीच्या प्रांतांत रावतालो ताची हीं उतरां सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें कुसव्यान तुका आकारचे आदीं हांवें तुका ऑलकल्लो तूं जल्मोचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला हांवें म्हळें सर्वेस्परा पोले हांव उलोवंक नकलो हांव एक भुरगो पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो हांव एक भुरगो अशें म्हणूं नाका हांव तुका धाडटा ताचे शीं वच आनी तुका सांगूंक लायता तितलें तांकां सांग तांकां भिवू नाका कित्याक तुजी राखण करूंक तुजे सवें हांव आसां उलयता तो सर्वेस्पोर तेन्ना सर्वेस्पोरान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हळें पोले म्हजीं उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां उमटूंक आनी मोडून उडोवंक इबाडूंक आनी भस्म करूंक नव्यान बांदूंक आनी भोंपूंक सगळ्या राष्ट्रांचेर आनी राजांचेर आयज हांव तुका अधिकार दितां
देवाचें उतोरें देवाचे वडोपकार आमचो जबाब गावून जातलो. सगळ्या संवसाराक वचून शंबर मन परगट करात. सगळ्या संवसाराक वचून शंबर मन परगट करात. तुका शेरोणा येता सर्वेस्परा, म्हाका कोदींच फटोवंक दिवं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका सोडोय, म्हाका निवार, म्हाका चीट दिवन आयक, म्हजें तारण कोर. जबाब सगळ्या संवसाराक वचून शंबर मन परगट करात. सर्वेस्परा, म्हजें कळप जा, म्हाका आसरो दी. म्हजो किल्लो जा, म्हजो जीव राग. तूं एकलोच म्हजें कळप, म्हजो किल्लो. देवा म्हज्या नश्ट्याच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब सगळ्या संवसाराक वचून शंबर मन परगट करात. दोनया, तूं एकलोच म्हजो बोडवासो. म्हजे तोरणे पिरायेंत तावन तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मा तावन तुजेरूच पातयोन आयलां. आवयच्या कुसव्यांसून तूं म्हाका राखताय. जबाब सगळ्या संवसाराक वचून शंबर मन परगट करात. म्हजें वोंट तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. दिसभर तुवें केल्ली सोडवून गाजयतलें. देवा म्हजे तोरणे पिरायेंत तावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय. अजून पर्यान तुज्या उत्सोर्यांचें हांव वर्णन करीत आसां. जबाब सगळ्या संवसाराक वचून शंबर मन परगट करात. भागयोन पावलोन कोरिंतकारांक बरयलेले दुसरे चिटी वेले वाचप. बाबा भयणानो, असली व्हडती पदवी देवासून येता आनी आमचे तान उपसोना म्हूण दिसून येवचे पासत हें बांदार मातयेच्या आयदनांनी आमी व्हरतांव. सगल्या जिन्सांच्या कोश्टांचो भार आमी सोंसतांव, पूण चेंपोन पडनाव. आमी गोंडोळाक सांपडटांव, पूण निराशी जायनाव. पिडापीड भोगतांव, पूण ओसाद पडनाव. आमकां खाला उडयतात, पूण आमचो जीव काडूंक पावनात. आमचे कुडीन जेजूचें जिवीत दिश्टी पडचे खातीर जेजूचें मरण आमी सदांच आमचे कुडीन व्हरतांव. जेजूचें जिवीत आमचे विनाशी कुडीन उगडापी दिश्टी पडचे खातीर आमी जिवेच आसतना जेजू पासत आमकां मरणाचे आदीन करीत आसात. हे भाशेन
मरण आमचे सवें आपलें काम करीत आसा, पूण तुमचें सवें जिवीत आपलें काम करीत आसा. हांवें सोत मारलें देखून हांव उलयलों अशें बरयलेलें आसा त्या प्रमाणे भावार्थाचें मन आसूं आमी सोत मानता देखून आमी उलयता. आनी जाणें सोमया जेजूक पुनर्जिवंत केला तोच आमकांय जेजू बरोबर पुनर्जिवंत करतलो आनी आमकां तुमचे सांगाती ताचे सरशीं व्हरतलो म्हूण आमी जाणा. हें सगलें तुमच्या बऱ्याक. हे परी कुरपा वाडोवन वेता तितली देवाचे मोहिमेक अदीक आनी अदीक लोकां मदें दिनवासणी वाडत वेतली. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. Jesu वाटानी जिविताची वाटेर आमकां गोड. जेसू सोदानी रस्तो तूं, सोदाच्या रस्त्यार आमकां घाल. Alleluia, 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 Alleluia. सुरविसपूर तुमची सवी आसूं. तुमची सवी आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. सोमयान आनीक बियास्तूर जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोकरान आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडलें. आनी ताणें तांकां म्हटलें, पीक खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकेच्या दोनया लागीं आपले लुवणे मोडणेक वावराडी धाडात म्हूण मागात. वचात पूण ल्हानग्या मदें मेंढरे कशे हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोत्राय दुरात. बोक्षें वो बुती वो वाणो व्हरूं नाकात आनी वाटेर कोणाकूच ओळखी नाकात. खंयच्याय नोकरान तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणा. शांती फावो आसतलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती तांचेर दिवतली, ना तर तुमचेशी परतून येतली. एकाच घरान रावून तांगेर आसा ते खायात आनी पियात. तर वावराड्याक आपलो मुशारो फावो. घोरी भोवूं नाका आनी खंयच्याय नोकरान भितर सरशात आनी तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटा ते खायात. थंय आसती त्या वायटाकारांक बरी करात आनी देवाचें राज लागीं पावलां अशें सांगात. पूण खंयच्याय नोकरान भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दिना जायत जाल्यार रस्त्याचेर वचून म्हणात, आमच्या पांयांक लागलोली तुमच्या नोकराची दूल पर्यान तुमकां आमी झाडून उडयतात. तरी पूण देवाचें राज तुमकां लागीं पावला म्हूण जाणा जायत. तो दीस पावतूच तसल्या नोकरा परस सोदोमांक अदीक दिलाय मेळटली म्हूण हांव तुमकां सांगता. ते बेआस्तोर जाण खुशाल बरीत जावन परत आयले. तांणी म्हटलें, सायबा, तुज्या नांवान देंवचार पर्यान आमकां खालते जालें. आनी ताणें तांकां सांगलें, सोयतानान हांवें वीज कसो स्वर्गार तावन पडलोलो देखलो. चोत्राय, सोरोप आनी वेचू आनी दुस्मानाची सोकली पोतवी पांयां तोडा मुस्तूंक हांवें तुमकां अधिकार दिला. आनी कांयक
तुमकां वायट जायना जावं, तरी पूण देंवचार तुमकां खालते जायात जाल्यात म्हूण खुशाल जायात आनी देवाक दिनवासात. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान हे वाखाणणी तुका क्रिस्ता. ट्रेनीर एक टीसी भितर सोदता आनी टीसीक पळोवन थंय आसलेले प्रवास करताले तांतलो मदलो एकलो आपणाची पयलीं बॉल्सां सांसपता, उपरांत आपणाचें पर्स काडटा तें पळयता आनीक थोड्या वेळान ताचे कडेन आसलेलीं बॅगां उगडटा आनी एक बॅग उगडून तो बॅगान पळयता. टीसी पयस रावन ताका पळयता आनी ताच्या भेसाक पळोवन तो ताका वळखता आनी तो ताका म्हणटा, तूं एक गुरू आसाय, देवाचो मनीस. हांव जाणां तूं ट्रेनीर तिकीट नासतना चडचो नाय. कांय नजो, तुका जाय तितलो पासून वच आनी उपरांत देव आनी तुज्या घरा वच. त्या वेळार ह्या देवाच्या मनशान टीसीक म्हणलें, सर, एक व्हडलें प्रॉब्लम आसा. हे तिकीटीर बरयल्लें आसा हांवें खंय देंवोंक जाय तें. तिकीट नासतना खंयच्या स्टेशनाचेर देंवोंक जाय तें हांव नोको. हांव तिकीट नासतना वाट चुकलोलो एक वाटसुरो. क्रिस्तांताय म्हज्या मोगाच्यानू, आमचें धार्मीक आमी जिवीत जियेता आसतना आमी एक विचार करूंक गरजेचो आनी तो विचार जावन आसा, हांव कोण? हू एम आय? वाय डू आय डू वॉट आय डू? हांव म्हज्या जिवितान कितलीं तरी कामां कोत्ता, कितलें तरी उलयता, कितलें तरी मानून घेता, चिंता. हें हांव कित्याक कोत्ता? ह्या सगल्या फाटल्यान कसलो हेतू लिपलोलो आसा, कसलो गूट लिपलोलो आसा हाचेर नियाळ करूंक भोव गरजेचें. जेजूचेर जेन्ना आमी नदर मात्ताव, जेजू कोण जावन आसलो हें जेजून खूद आपल्याच उतरांनी आमकां सांगलां. शेकडो वर्सां आदीं इजायास प्रवाद्यान म्हटलेलीं उतरां लुकाच्या शुभवर्तमानान 4व्या स्वरान 18वे वळीर जेजू आपणाची करून घेता आनी म्हणटा, देवान म्हाका अभिशेक केला गरीबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका, कुड्ड्यांक नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडवून. असो बोरवाशाचे एक किर्ण जावन जेजू ह्या संवसारांत आयलो. जुआंवाच्या शुभवर्तमानान 3ऱ्या आवेस्वरान 16वे वळीर आमी आयकोताव, देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक संवसारान धाडून दिलो. संवसाराचेर खास्तीचें फर्मोण दिवंक न्हय, पूण आपल्या पुता वरवीं संवसाराचें तारण करूंक देवान मनशाक, देवान आपल्या पुताक संवसारान धाडलो. आयचें पयलें वाचप आमी घेतलां आनी हें जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें हें वाचप जावन आसा. आनी ह्या वाचपान आमकां गमून येता कसो जेरेमियास प्रवादी आपणाची वळख आमकां दिता. जेरेमियास प्रवादी म्हणटा, हांव जल्माक येवच्या आदीं आवयच्या कुसव्यांतूच आसतना देवान म्हाका विंचलो, देवान म्हाका आकारला
आनी देवान म्हाका पाठयला. आयच्या ह्या वाचपान आमी आयकता जेरेमियास प्रवादी देवाक म्हणटा हांव एक भुरगो. आनी त्या वेळार जेरेमियास प्रवाद्याक अशें आयकोंक येता, देवाचो हात ताच्या तोंडाक लागता आनी देवाचें उतर ताचे भितर येता. आनी अशें जेरेमियास प्रवादी आपणाच्या सगळ्या जिवितान देवाचें उतर परगोडटा. 20व्या विस्वरान 9वे वळीर जेरेमियाच्या पुस्तकान आमकां वाचूंक मेळटा, म्हज्या हड्ड्यांत उजो पेटला आनी म्हज्या हाडांनी पर्यान तो रिगला. ताका शांत करूंक हांव थकलो, पूण म्हज्यान तें घडोंक ना. जायते जाण स्नानदातार जुवांवाक येवन विचारतात, तूं क्रिस्त? आनी स्नानदातार जुवावान तांकां जाप दिवन अशें सांगलें, हांव क्रिस्त न्हय. हांव तुमकां उदकान स्नान दितां खरो, पूण म्हजे फाटल्यान आनीक येता, तो तुमकां उज्यान स्नान दितलो. ताच्या वाणाच्यो वाद्यो सोडूंक म्हाका फावो न्हय. तो वाडत वचूंक जाय आनी हांव जाल्यार अदीक अदीक ल्हान जावंक जाय. पळयात, स्नानदातार जुवांव आपणाची वळख कसल्या उतरांनी आमकां करून दिता. आयचें दुसरें वाचप आमी भागिवंत पावलूच्या चिटींतलें घेतलां. भागिवंत पावलून आपणाच्या जिवितान देवाचें मिसांव मुखार व्हेलें. तो आपणाचे चिटीन म्हणटा, दोन परगोडचें काम म्हटल्यार एक कायदो न्हय, पूण हे एक म्हजें मिसांव म्हणून हांव मानून घेता. आनी जेन्ना आमी भागिवंत पावलूच्यो चिटी वाचताव, ताची एक वळ आमकां सगल्यांक मोगाची अशें आमच्यान म्हणूंक जाता. आनी ती जावन आसा गालेसकारांक बरयल्लें ताचें उतर. दुसरी आवेसवर आनी 20वी वळ. थंय भागिवंत पावलो म्हणटा, हांव आतां जियेता तो हांव न्हय, पूण क्रिस्त म्हजे भितर जियेता. असो भागिवंत पावलो न्हय फकत आपणाचें जिवीत, पूण जेजू क्रिस्ताचें जिवीत जियेता. जेन्ना आमी सायबीण मायचे नदर मारता, सायबीण मायन देवाची खोशी केली आनी सायबीण मायची वळख आमकां तिच्या उतरांनी मेळटा. लुकाच्या शुभवर्तमानान पयल्या आवेस्वरान 38वे वळीर ती म्हणटा, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरां प्रमाणें. म्हज्या मोगाच्यानू, आयज आमी भागिवंत फ्रांसीस शावेराची परब समोरमता आनी भागिवंत फ्रांसीस शावेराचें जिवीत आमकां एक देख जावन आसा. भागिवंत फ्रांसीस शावेर आपणाची वळख घेता. जेन्ना तो ल्हान आसलो तेन्ना ताच्या मनान व्हडलीं व्हडलीं चिंतनां आसलीं वो संवसार जिखोंक, पूण भागिवंत इनास ताका शिटकायता आनी देवाचें उतर ताच्या मनान घालता. असो भागिवंत फ्रांसीस शावेर देवाच्या मोगान देवाच्या उतरान जियेल्लो मनीस जावंक पावता. इसायास प्रवादी 52 आवेस्वरान 7वे वळीर म्हणटा, कितलीं म्हूण सोबीत पावलां तीं देवाच्या दोंगरा वेल्यान चलोन येतात ताची. शुभ संदेश ती घेवन येतात, शांतीची खबर सोडवण ती परगोट कोत्तात. हीच शांतीची खबर सोडवण बरवासो आमकां भागिवंत फ्रांसीस शावेराच्या जिवितांतल्यान आमकां मेळटा. तो 30 आनी 5 वर्सांचे पिरायेर आपणाची आमच्या गांवांत येवंक ही पॉयंट सुरू कोत्ता. त्या वेळार ताका 13 म्हयने लागले. जेन्ना आमी विदेशांत वेता तेन्ना विमानाच्या आदारान आमकां 12 व 13 वरां पुरो, पूण तांकां 13 ते 14 म्हयने लागले. अशें कठीण आनी आडकोळींनी भरलेली हो प्रवास ते कोत्तात. आनी थंय अशी एक घडणी घडटा. जेन्ना तो आपणाचो प्रवास सुरू कोत्ता तेन्ना ताका चाकोर फावो जावंक ताचे कडेन एक अधिकार आसलो. ही कूड हॅव आस्क्ड फॉर अ सर्वंट. पूण जेन्ना
थंयचे वडील ताका म्हणटात तुका चाकोर दिवंक तुजी सेवा करूंक तुका आदाराक पावोवंक आमी दिताव. त्या वेळार भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान म्हणलें, देवान म्हाका हात दिल्यात, म्हजें काम हांवूच कोत्तलों. आनी असो 10 वर्सां आमच्या गांवांत तो येता आनी रावता. आनी ह्या 10 वर्सांनी आपणाचे पांय जोडून 50 राष्ट्रांक तो भोंवलो आनी देवाचें उतर ताणें परगोटलें. म्हजें मिसाव, म्हजें काम, आनी थांबोनासतना म्हाका ताचो संतोश भोगता, अशें भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर म्हणटा. म्हज्या मोगाच्यानू, जेन्ना आमी आमची वळख घेताव, जेन्ना आमी देवाच्या उतराची वळख घेताव, जेन्ना आमी आमचें जिवीत देवाच्या उतराचेर मांडून हाडटाव, तेन्ना भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक थांबोनासतना भोगलो तो आनंद, तोय आनंद आमचो जातलो. भाग्यवंत पावलू कोरींतकारांक बरयल्ले चिटीर म्हणटा, ओस्कोतांक जोडून घेवंक ओस्कोता मोदें हांवूय ओस्कोत जालो. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर आमचे मोदें आयलो आनी आमचे सांगाता तो आमचे भाशेन जियेलो आनी ताणें आमकां जेजूची वळख दिली. जेन्ना आमी देवाचीं जाताव तेन्ना आमचे वरवीं आमच्या घरचीं, आमच्या वाड्यांतलीं जावं आमचे गांवची देवाची वळख घेवंक पावतात आनी तीं देवाशी लागीं पावोंक शकतात. आमकां आमी देवाचीं करया आनी देवाच्या पावलांनी चलोवंक बोरमाश्याची मनशां जावंक वावरुया. उबे रावुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पितमीच्या रचणाराक आनी जेसू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबेन संभावलो, आंकवार मरेत हांव जल्मलो. पोंच पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले, ताका क्रुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका लिंकी पेलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांक जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुजबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. संवसाराची वाट आमी चलता आसतना धीर घेवन बोरमाशान आमी पावलां मारूंक भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे मुजतीन आमची मागणी आमी देवा बापाच्या हातांत घालुया. इगोजेच्या वडिलांनी आपले शिकवणेन आनी देखीन आपले पोरचेक बोरवाशांच्यो दिवट्यो जावंक आनी हे वरवीं त्या बोरवाशांचे संदेशकार जावंक तांकां देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी सगळ्या धर्माच्या लोकांची आनी चड करून दुबल्यांची, अनाथांची, विधवांची आनी निराशितांची सेवा करून तांच्या जिवितांत नवो बोरवांसो हाडूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. सान फ्रांसीस शावेरान गोंयांत, भारतांत आनी हेर कडेन जेजूची बरी खबर पुरगटली. ह्या गांवच्या लोकांनी सान फ्रांसिस्काची देख घेवन बोरवाशांची यात्रेकारां जावंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका.
आमी जेजूची शिकवण आमच्या जिवितांत आपणावन क्रिस्ती तत्वां आनी मुल्यां सांबाळून आमच्या भावार्थाक साक्षी दिवंक आनी बोरवाशाचें जिवीत जिवंक देवाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. आमी आतांच उसाल्ल्यात आनी आमच्या काळजा मनांत आसा तें सगळें आमी देवाक दिवया. हे आमी मागताव क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. परमेश्वराक वोदाना सोमेस्तानी भेटोची. परमेश्वराक वोदाना सोमेस्तानी भेटोची. नुपाचो सोसो म्हज्या बाबा भयणींनो, हे मोचे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवन. देवा सोर मनशांच्या तारोका आमा मनशा पासत खुर्सार मरून पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पिताव. खुर्सा वरवीं मेळटोल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्मा हाडूंक भागिवंत फ्रांसिस्कान माप मेजप नासतना आपलो जीव करचिलो. लागशिल्ल्या तशा पयशिल्ल्या आमच्या बाबा भयणी बाराबर तुजेशी आमी पावच्याक उतरान तशें जिणेचे चालीन शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराता युबाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा सासनाच्या देवा सर्व काळी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भागिवंत फ्रांसीस शावेराच्या भक्ताच्या मानांक ही परब समोरुंबूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मोगाच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरोंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. Povid, 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 dolbaraco sorvespor tu. Sor ani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय. उत्सर्गी 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 तुका जोय जोय.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र ओतम्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन खोस मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मुनच्या पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. वाडताचो गोड पोरगोठुया. सोम्या जेजू आमी ओंडो खाता आनी कालचितले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसोन आमी तुजें मरण पोरगोटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करताव. आनी आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासताव. आनी जेजूची कुडान रगत शेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आखी पृथ्वीर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आनी सिमियांव आमच्या गुवणी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वास्तो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. आंकवार मरे देवाचे माय सांगाती, बाग्योन जुजे तिचो पोती, बाग्योन धर्मदता, बाग्योन फ्रांसीस शावेरा आनी सोरकाणी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर बंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमची खरी वळख आमच्या रोसनार बापा थावन आमकां येता. हें वळखून आमच्या रोसनार बापाक उलो मारून आमी म्हणुया, आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिताव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर्वेस्पोरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सबोस काय आमकां दी.
सोर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान अंतरेकताव. तोर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय, सोराकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोमदुतांक म्हणले, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या बाबाटाचे दिश्ट घाल. तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती दियात. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान तांणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला. फकत तांणीच कुमन्यांव घेवंक दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणी बावतिस्म संस्कार घेतलेला आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. झाकून घेयात आनी पळयात. सुरवेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताचे सोवे आसोर घेतल्यार मनीस कितलो झाकून घेयात आनी पळयात. सुरवेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताचे सोवे आसोर घेतल्यार मनीस कितलो झाकून घेयात आनी पळयात. सुरवेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताचे सोवे आसोर घेतल्यार मनीस कितलो बागी.
ताचे सोवे आसोर घेतल्यार मनीस कितलो बागी. चाकून घेयात आनी पळयात सोर्वे स्पोट कितलो मोवाल गोड. ताचे सोवे आसोर घेतल्यार मनीस कितलो म्हज्या वांगडा सोर्वे स्पोराची वाकानी करात. एकाच ताल्यान ताचे नांव वयर काडुया. चाकून घेयात आनी पळयात सोर्वे कितलो मोवाल गोड. ताचे सोवे आसोर घेतल्यार मनीस कितलो बागी. आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपण सांबाळुया. काळजान शेवलेल्या जेजूचे आसणे अनुभवया आनी ताका दिनवासुया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, भागिवंत फ्रांसिस्काच्या काळजान पेटलोलो जेजूच्या आनी मनशांच्या मोगाचो उजो आमी घेतिल्ल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटोय. ताचे असले उर्बेवून दोर परगोटणार आनी वीर बोक्त आमचे मोदें उपजोय. आनी आमी सगळीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या पोवण्याक सोंपता तसलें आमचें जिवीत मांडून विस्वासी वावराड्यांक तुवें बासा लायते इनाम जोडूंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सगळीं आमी बसूया. आयची मिसाची भेट समोरमलोल्या आनी देवा उतराची मोडणी केल्ल्या पाद्री सिमा फेर्नांदीस हांकां आमचे दिनवास. तशेंच गायनाची मांडावळ आनी वाचपां करतल्यांक आमचे दिनवास. आयच्या मिसाचो वेळ हे पोरी 7:15, 8:30, 10:30 पोरबेचे मीस, उपरांत 12:15 आनी सांजचे 3:30, 5 आनी 6:15 इंग्लीश भाशेन मीस जेजुईट संस्थेचे वांगडी समोरमतले. फाल्यां मिसा हे पोरी सकाळची 6, 7 आनी 8 वाजता इंग्लीश भाशेन. डिसेंबराचे 6 तारखेर सान फ्रांसीस शावेराच्या कॉपेलान बांयकोडे मीस जातले सकाळीं 10 वाजता. ह्या मिसा भेटेन भक्तीपणी भाग घेतलेल्या सगल्यांक तुमकां कुशाल बरी सान फ्रांसीस शावेराची परब आवडेता. सगळे आमी उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या देवाचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वळोवकार. सान फ्रांसीस शावेराक मागणे. सगळीं बरोबर. सान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळी
देखून जेसूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनंती मागता. सोण एकल्याक आपल्याक जाय तें मागचें. बरोबर आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेसू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकणटा. आमेन. San Francisco Veneram, Lord Akura, Radis Amcha Moga, La Astolia, Betsaungan Saiba, Desaramcha, Sambalun Amka, Gopanduja, Besaungan Saiba, Sharar Goicha, Sambalun Amka, Gopanduja. तुमच्या काश्या वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसलीच वस्त मेळत जाल्यार बेसिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमान व बासिलिकेच्या कंट्रोल रुमान वचून कळोवचें. कसलीच दुबावी वस्त व मनीस तुमी पळयशात जाल्यार रोखडेंच पुलिसांक कळोवचें.